Esther chapter 8. राजाची अपूर्बाय जुदेवांक फावो जाता. त्याच दिसा आहास्वेरूस राजान जुडेवांक धुमालो दितोल्या हमानाचें घरदार एस्तर राणयेक दिलें. आपणा आनी मोर्देकाया सोवें आसलोली सोयरीगोत एस्तेरान राजाक दाखल कोत्तोच मोर्देकायाक राजा फुड्यांत व्हेलो. हामाना कडली पोत्ती घेतलोली शिक्क्याची मुदी राजान मोर्देकायाक दिली आनी एस्तर राणयेन मोर्देकायाक हामानाच्या घोराचो वडील केलो. आनीक एक फावट एस्तर राजा मुखार गेली. ती ताच्या पांयां पडली आनी हाच्या हामानान जुडेवां आड निस्तुरायेन येवजिलोलें तें निर्फळ करूंक रडून तिणें राजा लागीं मागलें. राजान आपली भांगाराची बेतकाटी तिका दाखयली. तेन्ना एस्तर राणी उठली आनी राजा मुखार उबी रावली. तर राजाक बरें दिसता जाल्यार आनी हांव ताका मानवल्यां जाल्यार आनी राजाक म्हजें म्हणणें मांडलें जाल्यार आनी हांव ताका मानलीं जाल्यार सगळ्या राजकी प्रांतांनी जियेतोल्या जुदेवांचें निसंतन करूंक हुकूम दिवन हामेदाताच्या पुता आगागीत हामानान बरयल्ल्यो चिटी फाटीं घेवंक फर्मोण भायर काडचें. म्हजे पोरजेचेर येतोलें दूख म्हज्यान कशें पळोवयेत? म्हज्या गोत्राचो बसून जाल्लो कसो म्हज्यान पळोवयेत? आहास्वेरूस राजान एस्तर राणयेक आनी जुदेव मोर्देकायाक म्हणलें, पळयात, हामानाचें घोर हांवें एस्तराक दिलां आनी जुदेवांचेर आक्रमण करूंक सोदतालो देखून ताका गळार मारलो. तुमी तुमचे वाटेन जुडेवां विशीं तुमकां बरें दिसता तें राजाच्या नांवान बरयात. ताचेर राजकी xik'ko मारात, कित्याक राजाच्या नांवान बरोइल्लो आनी xik'ko मारलेलो हुकूम बदलूंक जायना. तेदना xivan म्हयन्याच्या 23व्या दिसा राजकी चिटणीसांक आपोवन हाडले आनी मोर्देकायान दिला तसो तांणी utran-utor इंदियेक ते इथिओपियेक पर्यान 127 प्रांतांतल्या जुदेवांक up-rajpalank, राजपालांक आनी अधिकाऱ्यांक तांचे खाशा लिपये आनी भाशे प्रमाणें बरोवंक काडलो. dôr-eka प्रांताक ap-aplê लिपयेन दôr-ekê पोरजेक ap-aplê भाशेन आनी जुदेवांक तांचे लिपयेन आनी भाशेन बरयलो. ह्यो चिटी आहास्वेरूस राजाच्या नांवान बरयलोल्यो आनी राज शिक्क्यान थारायलेल्यो. राजकी घोड्यांचेर बसून संदेशकार घेवन गेले. ह्या चिटी वरवीं आपल्या सगळ्या प्रांतांनी एकाच दिसा आदार म्हयन्याच्या 13वेर सर्वय शारांनी जियेतोल्या जुदेवांक एकठांय येवंक आपल्या जिवाची राखण करूंक आनी आपणा आड उपरासतले खंयच्याच राष्ट्राचे वो प्रांतांचे फौजेक मारून उडोवंक आनी तांच्या बायल भुरग्यां सयत तांचें निसंतन करूंक आनी तांचो माल लुटूंक आहास्वेरूस राजान परवानगी दिली. आहास्वेरूस राजाची फर्मावणी. ही आसा फर्मावणेची प्रती. वतो आहास्वेरूस राजा इंडिया ते इथिओपिया पर्यान आसलोल्या 127 up-rajpalank प्रांतांच्या राजपालांक आनी सगळे विस्वाशी पोरजेक नमन करता. जायते जाण जांकां आपल्या दोनयाच्या उदारपणाक लागून अदीक मान मेळटा तितले ते अदीक गौरवान फुलतात. आमच्या सेवकांक वायट करून तांकां पुरो जायना, पूण आपलेच व्हडविकायेन बुडोवन ते बरें देगतोल्यांचेर वायट येवजितात. ते न्हयच दुसऱ्यांचें उपकारपण काडून व्हरतात, पूण बऱ्यापणाची वळख नासलेल्यांचे पोलके बोडायेन फुलोवन वेतात.
सगळे पळयतात त्या देवाची वायटाक कांटाळटली न्हीद आपणाक चुकतली असो तांचो समज. सबार फावट प्रशासनाची जबाबदारी आसलेल्या इश्टांच्या बुलोवपी उतरां उदेशी अधिकार आसलेले मनीस निरअपराध्यांचें रगत वारूंक सहज जबाबदार जाल्यार आनी भरून हाडूंक जायना तसलें वायट करूंक पावल्यात. वायट मनाचे मनीस राज करतल्यांचें बरें म्हण इबाडटात. हाचो पुरावो आमकां पावल्यात त्या आदल्या घडणुकां वरवींच न्हय, पूण अधिकार फावो नासलेल्या मनशांनी तुमचे मोदें केल्ल्या खोट्या कर्तुबां वरवीं तुमकां मेळटलो. फुडाराक नवीं धोरणां धरून आनी आमचे मुखार मांडलेले खोटले खऱ्या मनान सुटावे करूंक आमचे राजवटकेंत शांती समाधान सांबाळूंक आमी वावुरतले. ह्या जिन्सान हामेदाताचो पूत हामान, जो मासियेदनियाचो आसलो आनी जाच्या शिरांनी पेर्सियेच्या रोगताचो एकूय थेंबो नासलो, आमचें उदारपण भोगतालो आनी सर राष्ट्रांक दाखयता तसलें बरेपण आमी दाखयलें. आनी ताका आमचो बापूय म्हूण परगटलो आनी राजा उपरांत ताकाच सरपट पडून समेस्तांनी मान दिवचो म्हूण हुकूम घालो. पूण आपले पदवेचे शिमे भितर रावच्याक तो नकलो जालो आनी आमची राजवटकी काडून उडोवंक आनी आमचो जीव ना करूंक येवजीत आलो. पूण आपले पदवेचे शिमे भितर रावंक तो नकलो जालो आनी आमची राजवटकी काडून उडोवंक आनी आमचो जीव ना करूंक येवजीत आलो. त्या भायर वांकड्यो विद्या आनी आडगां नाडगां करून आमच्या जिवाची राखण करपी आनी सदांचो बरो देखणार मोर्देकायाचो थोरायेची सुगुण्णी सांगातीन एस्थेराचो आनी तांच्या आख्ख्या गोत्राचो तो जीव काडूंक सोदतालो. ह्या जिन्सान आमकां आदारा विरेत दवरूंक आनी आमची पेर्सियेची राजवटकी मासेदोनियाच्या हातांत दिवंक तो सोदतालो. पूण ह्या निश्ठूर मनशान ना करूंक येवजिलोले जुदेव अपराधी न्हय, पूण न्यायनितीच्या नेमां प्रमाणें चलपी. तीं भोव वर्त्या आनी बलिश्ट जिव्या देवाचीं भुरगीं. ताणेंच आमचे आनी आमच्या पुर्वजां खातीर राजवटकी सांबाळून दवरल्या. देखून ताणें हामेदाताच्या पुता हामानाक धाडलेल्या चिटी प्रमाणें तुमी चलोवं नाकात. सुजा शाराच्या दारवंट्याशी ताका आनी ताच्या आख्ख्या घराण्याक जिवेशी मारली. सगल्याचेर राज चलयतल्या सर्वेस्परान ताबडतोब ताका फावो ती खास्त लायली. ह्या चिटींचे उतारे भौशीक स्वातांचेर घालतात आनी जुडेवांक आपले नेम भिरांती विणें पाळूंक दियात. तांचें निसंतोन करूंक आदीं आदार नांवाच्या 12व्या म्हयन्याचो 13वो दीस विंचून काडलोलो. त्या दिसा कोणूय तांचेर आक्रमण करीत जाल्यार तांच्या आदाराक येयात. कित्याक सगल्या वयर राजवटकी चलयता त्या देवान आपणे विंचून काडलेले परजेक निसंतोनाचो न्हय, पूण संतोसाचो दीस जावचो केला. म्हणटच तुमी तुमच्या थारायलेल्या परबां मदें सगल्या संतोसान हो खेरीत दीस कसो पाळचो. अशें आतां आनी फुडाराक आमकां आनी विस्वासी पेर्सियेच्या लोकांक हो दीस जैताचो समारंभ जातलो आनी आमचे आड फिर्याद मानतल्यांक निसंतोनाचो उगडास करतलो. खंयचेय शार वो प्रांत हो हुकूम पालिना जाल्यार उज्या आनी तोरसादी वरवीं ताचो नाश जातलो. ताची घट अशी जातली की मनीसूच न्हय, पूण रानवट जनवरां आनी सुकणीं पर्यंत थंय रावची नात. जुदेव त्या दिसा आपल्या दुस्मानांची सूद घेवंक तयार आसूंक कायदो जावचो आसलो ते चिटीचे उतारे दôr-eka प्रांतांत सगल्या लोकांक धाडून दिले. राजांच्या घोडण्यांचेर
घोड्यांचेर बसून चिटी पावोवपी व्हडे ताकतीन ताचे हुकुमे प्रमाणे भायर सरले. सुजा राजधानी शारांतूय हो हुकूम पुरगोट जालो. मोर्देकाय कुंवरांचें जांबलें आनी धवें आंगवस्त्र न्हेसून, तशेंच भांगाराचो व्हडलो मुकूट आनी सोन्नी सुताचो तांबडो जुबो घालून राजा मुखावेलो भायर सरलो. सुजाचें राजधानी शार खुशालकायेन आड्डूंक लागलें. जुदेवां मोदें खुशालकाय, सूख आनी मान परजोडलो. ज्या ज्या प्रांतांत वा नोगरांत राजाचें फर्मोण परगट जालें, थंय जुदेवां मोदें खुशालकाय आनी संतोश परगट जालो. सगळे कडेन जेवणां आनी मौज सुरू जाली. सोमेस्तांक जुदेवांची भिरांत लागली आनी राजवटकेंतलो जायतो लोक जुदेव जालो. देवाचें उतर हें.